दिल्लीच्यो आदल्यो मुखेलमंत्री आणि दिल्ली काँग्रेसीच्यो अध्यक्ष शीला दीक्षित हांकां पिरायेच्या 81 वर्सां मरण आयलें। दीक्षित ह्यो 1998 ते 2013 वर्स मेरेन दिल्लीच्यो मुखेलमंत्री आशिल्ल्यो। फाटले कांय म्हयने तिची भलायकी बरी नाशिल्ली। तांचेर दिल्लीच्या एका रुग्णालयांत उपचार चलताले। गोंय काँग्रेसीन तांच्या मरणाचेर दुख्ख व्यक्त केलां। आरडीएक्स ब्युरो रिपोर्ट। आयज दनपारां काँग्रेसच्यो ज्येश्ठ आमच्यो नेत्या दिल्ली प्रदेशाच्यो आदल्यो मुखेलमंत्री आयज संवसाराक अंतरले आसा। ज्या बायल मनशेन काँग्रेस पार्टीक व्हड योगदान दिलें, काँग्रेस पार्टीचे वावर करता आसतनाच सरकारान मंत्री म्हण रावन आनी मुखेलमंत्री म्हण रावन जी सेवा ह्या देशांतल्या आनी खास करून दिल्लीच्या जनतेक दिली, ही सेवा उगडास करी सारकी आसा आनी सतत निरंतर तांचो उगडास हो लोक करतले। 1998 ते 2013 हो काळ दिल्लीक भांगराचो काळ आमी म्हणूं येता, कित्याक ह्या काळान दिल्लीचो सर्वांगीण विकास जालो। दिल्लीक वर्ल्ड क्लास सिटी करपाचें काम हें श्रेय माजी मुखेलमंत्री शीला दीक्षित हांकां वयता। दिल्लीक ज्या तरेन तेंच्यांनी वर्ल्ड क्लास सिटी करून दाखयली, तांकां जितली व्हडविकाय मेळपाक जाय आसली, जितली तेंची तोखणाय जावंक जाय आसली, ती जाली ना। ज्या वेळार अरविंद केजरीवाल एक वारें दिल्लीक आयले, तितून शीला दीक्षितान जे दिल्ली खातीर केल्लो वावर, दिल्लीच्या जनते खातीर केल्लो वावर आनी दिल्लीची सिटी एक वेगळ्या स्तरार व्हरपाचें जे काम केल्लें तें खंय तरी धाकलें गेलें। पण जेन्ना आमी आतां पळयता की दिल्ली खऱ्या अर्थान जर मुखार कोणी येयली तर ती माजी मुखेलमंत्री शीला दीक्षित हांच्यांनी। आयज त्यो आमच्या मदीं ना। गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीच्या वतीन देवा कडेन हांव मागतां की तेंच्या आत्म्यान चिरंतर अशी शांती लाभची आनी तांच्या फॅमिलीक देवान हें दुख्ख सोंसपाक धीर दिवचो। काँग्रेस पार्टी सदांच शीला दीक्षिताचे आभारी आसतले। शीला दीक्षितांनी केल्लो वावर हो मुखार व्हरपाक काँग्रेस पार्टी सदांच तो वावर मुखार व्हरपाक काम करतले। देवान तेंच्या आत्म्यांक शांती दिवची।